बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट आणि खासदार सदानंद तनवडे हांणी काल स्टेटमेंट केलो की राहुल गांधीन जो ट्वीट केल्लो गोयचे संदर्भात तो स्टडी करनासतना केल्लो आणि तो सारको ना म्हणून हांव सदानंद तनवडेक सांगपाक सोदतां आणि विचारपाक सोदतां की राहुल गांधीचो खंयचो स्टेटमेंट रॉंग आशिल्लो, तेणें कितें चूक उलयल्याक. तेणें बेसिकली 3 मुद्द्यांचेर ताचो ट्वीट आशिल्लो. एक म्हणजे गोंयची जी ग्रीनरी तुमचो सरकार काबार करता इलिगली कन्वर्ट करून, आनीक इको सेन्सिटिव्ह झोन हांगसर तुमी सेटलमेंट करतात. आयज सगळे गोंयभर लोक चाळवलेले आसात. तो त्या इश्यूचेर उलयला. दुसऱ्या इश्यूचेर जी कॉम्युनल हार्मनी तुमच्या सपोर्टांनी हे सगळे डिस्टर्ब करपाक सोदतात, जे वेलिंगकराचो जो स्टेटमेंट आशिल्लो आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर, त्या संदर्भात आनीक बीजेपीचे जे संघ परिवाराचे जे मुस्लीम कम्युनिटीचेर इकॉनॉमिक बॉयकॉट करप ह्या संदर्भात उलयला. सो हितून तो चूक कितें उलयला ते तुम्ही स्पष्टीकरण करचे, लोकांक बेश्टे मिसगायड करचे. आणि तू राहुल गांधीक सांगता की गोंयांत कितें चल्लें तें तुका खबर ना, तुज्या सरकारान कितें चल्लें तें पयलीं तुका खबर ना. आनी दुसरें तुका याद करून दिवपाक सोदता की आख्खी जी कॉन्ट्रोवर्सी जाली, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जाली आनी लोकांचो तुमी फेथ डिस्टर्ब केलो. त्या स्टेटमेंटाचेर जो वेलिंगकराचो स्टेटमेंट आसा त्या स्टेटमेंटाचेर बीजेपीन एकूय स्टेटमेंट काडूना तें कंडेम करपाक. ह्या हेजेर तुमी कित्याक उगी रावले? जेन्ना एक संघटना वयता आनी मुस्लिमांचे इकॉनॉमिक म्हणजे कांय घेवप ना म्हणून बॉयकॉट, म्हणजे एक इंडियना कडल्यान दुसरे इंडियन सांगता की तें घेवप ना, ह्या हेजेर तुमचे कडल्यान अजूनय एकूय स्टेटमेंट कित्याक येयना खंडन करपाचो? पूण तुमी उर्फान मुल्लान जेन्ना काणकोणचो इश्यू जालो मुस्लिमाचेर, त्या हेजेर तुमच्याच पार्टीच्या लिडराचेर त्याचे स्टेटमेंट तुम्ही खंडन केल्यान तुम्ही सांगले की तो स्पोक्सपर्सन न्ही आणि तो स्टेटमेंट तेका पर्सनल म्हणून. अलेक्स सिकेरान TNAचेर स्टेटमेंट केलो, त्या टायमार तुम्ही इमिजिएटली रिएक्ट जाले आणि तुम्ही सांगले की तो स्टेटमेंट ताजो रॉंग आनी ताका सांगले तो स्टेटमेंट फाटल्यान घेवपाक लायलो. जाल्यार तुम्ही वेलिंगकराचो जो स्टेटमेंट आशिल्लो जितूंतल्यान तशेंच लोकांचे सेंटिमेंट्स, म्हणजे हांव फक्त क्रिश्चनाचेच म्हणना, सेंट फ्रांसीस झेवियराक मानपी आमचे ताका गोंयचो साहेब म्हणटात, ताका मानपी सगळे धर्मातले लोक आसा, त्या सगळ्या धर्मातल्या लोकांचो तुम्ही सेंटिमेंट हर्ट केलो. तेन्ना बीजेपीन अजूनय तेजे स्टेटमेंट कित्याक कंडेम केलें ना? सो ह्या हेजेर सदानंद तनवडेन स्पश्टीकरण दिवचें.